शिवीन आणि त्याचे 2 फ्रेंड केरळासून ट्रॅव्हल करून गोंयांत येताले आणि तेंच्या वांगडा वाटेर एक असो हॉरर इन्सिडेंट जालो की तितून तेंची टोटल लायफ चेंज जाली. शिवीन जो भुरगो आसा खबर आसा तेणी चिंतलें की आपूण थोड्या दिसान गोंयान वयतलो म्हणून, कित्याक तेजे गोंयान घर आसा. गोंयचोच तो शिवीन, सांगता तुमकां फुडें. सो जालें कितें की शिविनान 2 फ्रेंड घेतले, आपणाची 4 व्हिलर स्टार्ट मारली आणि केरळासून गाडी भायर काडली सांजची 5:30 सुमार. आणि रातची 12-12:30 जाल्ली आणि ते अशा जाग्यार पावले की तांकां खूब भितरल्या 2-3 जाणांक मुतोंक जालें म्हणून ते मातशे नेचर्स कॉल अटेंड करपाक रावले. आणि तशीच फुडें एक टपरी आसली, च्यायेची टपरी, थंय कुशीकूच. सो तेंच्यांनी च्या बीन घेतली, मातशे रिफ्रेश जाले, कित्याक ड्रायव्ह करूंक जाय न्हू, केरळासून गोंयान ड्रायव्ह करून येवंक जाय. सो रिफ्रेश जावपा खातीर तेंच्यांनी थंय च्या बीन घेतली. आनी सायडीकूच मातशे फुडें तेका मुतोंक जालें म्हणून शिवीन आनी तेजो फ्रेंड थंयसर गेलो. बट शिविनाचो फ्रेंड मातसो फुडें वचोन मुतोंक उबो रावलो, पूण शिवीन त्या झाडां कडेन थंय वचोन नेचर्स कॉल अटेंड केलो. तेजे उपरांत तेंच्यांनी च्या पियाली, कोणाक सिगरेट बीन मारूंक जाय ती सिगरेट बीन मारली आनी आपणाची ड्रायव्ह कंटिन्यू केली. आनी तेज्या फुडें जो तेंचो हाल जाल्लो तो तुमकां हांव सांगूं शकना. ही जी स्टोरी आसा ती म्हाका शिविनाच्या मामीन कॉल करून सांगलेली, प्लस तिणी 1 म्हयनो पयलीं खंय म्हाका ईमेल केल्लेली, ती हांवें रीड करूंक नासली. सो जालें कितें, शिवीन आनी तेजे 2 फ्रेंड आसा पळय ते रायड कंटिन्यू करतात आनी ड्रायव्ह करता शिवीन असो कार ड्रायव्ह करता जाप करून ताका अशें दिसता की फुडसून कोण धांवन गेलो कसो, म्हणजे फुडसून असो कोण धांवन असो गाडये कडेन फुडल्या बॉनेटा कडेन येता कसो. आनी तेणी कितें केली, गाडी लेफ्टान गाडी टर्न केली. ती मातशी अशी खाई कशी आसली, त्या खायेन गाडी सकयल गेली आनी एका फातराक लागून अशी परताली आनी भितरले ते बारीक तांकां हांगा लागले, कोणाक हातीक लागले, कोणाचो पांय फ्रॅक्चर जालो. 3 जाण आसले न्हू ते, 1 जाणाचो पांय फ्रॅक्चर जालो, थोड्यांक हातीक बितीक लागले. आनी जो शिवीन आसलो ताका मातशे हांगासर फुडें मातशे लागले, रगत बीन येयलें आनी ते बेशूच जाले. थंयसर फुडेंच एक गांव आसा, म्हणजे त्या एरियेंत एक धाकटुलो गांव आसा. ती गाडी अशी टर्टल जाता आनी ती लायट तेजी 4 व्हिलरीची रायट अशी त्या झोपडी कोणाची एक खोप कशी आसली त्या खोपीर अशी हेडलायट पडोंक लागली. आनी तांकां अशें दिसलें की ते कोण मुद्दम मारता म्हणून फकाणां करपाक. ती बेगीन तोणको घेवन येयली, कोण आपणाचेर लायट मारता काय म्हणून. पळयताले एक गाडी टर्टल जावन पडल्या, एक्सिडंट जावन पडल्या. सो तेंच्यांनी बेगीन तांकां भायर काडलो, सगळ्यांक 2 जाणांक ते भायर काडलो. पांय मोडलेलो आसलो तेजो आनी शिविनाक भायर काडलो ड्रायव्हिंग सिटा वयलो. आनी तेजेर उदीक बिदीक मारल्यान तांकां होश म्हणजे शुद्धीर हाडलो. आनी त्या टायमार एक असो शिविनान आवाज आयकलो की तो सारको शॉक जालो. तेच्या कानान येवन कोणी सांगलें, म्हणजे कानान कोण असो उलयल्ल्या भशेन जालो की ह्या फावटी तुका सोडलो, नेक्स्ट टायम तुका आपूण सोडचें ना. चोडू ओके, आयक म्हाजें, ह्या फावटी तुका सोडलो. कानान येवन कोण म्हणूंक लागलो, कोणूच ना थंय उबो, कानान तेजे कडेन आवाज येयलो, ह्या फावटी तूं सुटलो, नेक्स्ट टायम तुका आपूण सोडचें ना. आनी तेणी तें आयकलें आनी इग्नोर केलें. हें आनी कितें, तेजें अकॉर्डिंग टू दॅट तें कशें जालें की हें आनी कितें. आनी तेणें आपणाच्या फ्रेंडांक बीन सांगूंक ना. गाडी खूब डॅमेज जाल्लेली. गाडी डॅमेज जाल्ल्या कारणाचेर तेंच्यांनी गाडी टो केली आनी नियरस्ट सर्वीस सेंटर आसा थंय सर्विसिंगेक म्हणजे रिपेरिंगेक गाडी धाडली. आनी ते खूद थंयसरल्यान गोवा वयपाची जी तेंची जर्नी आसा पळय ती डिसकंटिन्यू केली. आमी वचच्या नाका, आमी आसले थंय परत केरळा परत या आनी थोडे दीस रेस्ट करया, कित्याक आतां आमकां एक्सिडंट जाला, डॅमेजीस जाला, लागला. आनी ते चिंतून तेंच्यांनी जर्नी डिसकंटिन्यू केली. थोड्या दिसान एक 10-15 दिसान शिविनाची गाडी रेडी जावन घरा येता. शिविनाचे गर्लफ्रेंड जेनीस म्हणटा आमकां ही
मोडकी एक्सिडेंट जाल्लेली पनवती गाडी नाका, ही आनी उडय आनी नेवी गाडी घेवया आमी. आनी शिवीन कितें करता, बरें बैबी म्हणटा आनी गाडी काडटा आनी विकून उडयता न्हू गो. गाडी विकून उडयता. आनी तो BMWची बरी व्हडली गाडी घेवन येता. BMWची कसली तरी 5 सिरीज कसली तरी व्हडली गाडी. ओके, सो आयज काल जे तुमकां खबरच आसा, नेवी गाडी म्हणजे एक न्यू ऑरा. आनी होच ऑरा जमोवपा खातीर शिविनान 1-2-3 म्हयन्या उपरांत परत डिसिजन घेतलें की चलया ह्या फावटी केरळासून आमी घरा या गोंयान. ओके, आतां मेन म्हणटले तुमी शिवीन केरळांतल्यान गोंयान कित्याक ट्रॅव्हल करता काय म्हणटले. आयका हा म्हाजी सारकी स्टोरी, तुमी स्कीप करी जाल्यार कळची ना. शिवीन जो भुरगो आसा खबर आसा, तो गोंयचो, बट बॉर्न एंड बॉट अप इन केरळा. तेजी फूल आख्खो तेजो बापायचो सेट केल्लो बिझनस आसा पळय तो केरळा आसा. बिल्डर तो. तेंचे व्हडले JCBs आसा, व्हडले रेसॉर्ट रेंटाक आसा, फ्लॅट्स आसा, खूब कितें कितें आसा. हॉटेल आहा, रेस्टॉरंट्स आसा, पब्स आसा. ओके, सो शिवीन चिंतता की न्यू गाडी जेनिसाक घेवया. जेनिस तेजे गर्लफ्रेंड गोंयान या थोड्या दिसां वेकेशनाक. आनी तो गाडी ड्रायव्ह करून येता, बट ताका एक काम आसता वाटेर. शिवीन सेम लायक मी, ताका गाडयांचो खूब शॉक, खूब गाडयो आहा तेजे कडेन. आनी ताका एक BMWचो एक मॉडिफिकेशन पार्ट्स जाय आसलो, तो कोल्हापूर वचून ताका कलेक्ट करून तेजे उपरांत त्या वाटेंतल्यान तो गोंयान येवपाचो आसलो, बेळगांवच्या रुटाकसून. बट जालें कितें, जे वाटेंतल्यान तो रेगुलर ट्रॅव्हल करता, म्हणजे तो शिवीन भुरगो आसलो तो एवरी टायम फ्लायट एवॉयड करतालो. ऑलवेज विथ द कार. बेंगलोर वचोंक जाय गाडयेन, हैदराबाद वचोंक जाय गाडयेन, बॉम्बे वचोंक जाय, पुणे, गोंयान खंय वचोंक जाय ड्रायव्ह करून वयतालो बिंदास. ताका ड्रायव्हिंग खूब लायक आसलें. तशेंच तो ड्रायव्ह करून पयलीं कोल्हापूर येयलो. आनी जे रेगुलर जे रूट आसा ती रूट तेणी धरली. तेंच्यांनी BMWचे थोडे कितें आहा ते पार्ट्स कलेक्ट केले. आनी तेच्याच एका फ्रेंडाचो एक डॉग आसलो, लिओ म्हणून. सो तेज्या फ्रेंडान ताका सांगलेलो, हो डॉग व्हर आनी आपणाच्या एका फ्रेंडांक व्हरून तुका गोंयान व्हरून दिवंक जाय. व्हेरी फ्रेंडली तो, हे बीन करिना, एग्रेसीव बीन ना. ओके, आनी जेनिसाक कुत्रे खूब लायक. सो तेणी लिओक बेगीन घेतले आनी ती दोगांय फाटल्या सिटार बसली आनी शिवीन ड्रायव्ह करूंक लागलो. फुडें आसून तांकां मातशें फुडें वचून तांकां एक पयसून जी गाडयेची हेडलायटीची जी फोकस आसा तो जितल्याक पावतालो तितल्याकसून ताका कन्स्ट्रक्शनाची सायट कशी दिसली रोडार, जे रोडाचेर कन्स्ट्रक्शन करता, JCB दवरल्या, 2 वर्कर काम करता. आनी थंयसर एक धाकटुलो बोर्ड आसलो, डायवर्जन म्हणून. आतां जी रूट तो एवरीडे घेता त्या रुटाची ताका सगळें खबर आसा. खंयच्या जाग्यार चाय टपरी आसा, खंयच्या जाग्यार आयसोलेटेड एरिया आसा, खंयच्या जाग्यार होणके पडले, लँडस्लायड जालें, कितें वॉटेवर इट इज. बट त्या दिसा तेणी एक न्यू रूट घेतली आनी हांगासरल्यानूच सगळो खेळ स्टार्ट जाता. हॉरर, हॉन्टेड आनी भंय, डेंजर, स्कॅरी, हें कितें आहा पळय तें ताका ह्या रुटान गावपाचें आसलें. फटाफटसो तो आपणाच्या स्क्रिनीचेर मॅप मारता गोवा म्हणून आनी तो रूट घेता. आतां तुमकां खबर आसतलें, जी नेवी टेक्नॉलॉजी आसा, जी नेवी व्हडल्यो लक्झरी कार्स आसता, ताका एडास म्हणून कितें तरी एक ऑप्शन आसता. तशें तेणी म्हाका सांगलां, एडास कितें तरी. तितून कितें जाता, सायडीक समज कार ड्रायव्ह करता आनी सायडीकसून कितें गेलें, कितें येता जाल्यार फाटल्यान कितें फातर आहा, फुडसून फातर आहा जाल्यार ते स्क्रिनीचेर दाखयता तुका की कितें तरी ऑब्स्टिकल आसा म्हणून. तुजी गाडी फुडें चड वयता जाल्यार फाटीं घे, फाटल्यान चड वयता जाल्यार फुडें घे. पळय, तुमकां न्यू फिचर्स, AI फिचर्स सगळे गाडयांक आसता, तुमकां खबर आसा. सो जालें कितें, तो ड्रायव्ह करून 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 गेलो फुडें गेलो. फाटल्यान जेनिस बसला आनी लिओ बसला. लिओ पॅट डॉग. ओके, गोल्डन रिट्रिवर न्हू सांगलें तेणी, गोल्डन रिट्रिवर कसलो तरी डॉग. फुडें गेली ती, फुडें ड्रायव्ह करता 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 आनी जी स्पीड, एक्चुअली जे स्पिडीन तो वयता ती ह्या फावटी स्पीड नासली. स्पीड आसली 50-60. एके वाटेन मॅप पळयता, एके वाटेन ड्रायव्ह करता, एके वाटेन मॅप पळयता, एके वाटेन ड्रायव्ह करता, एके वाटेन मॅप ड्रायव्ह. जेनिस आनी शिवीन जो रेगुलर रूट धरताले एवरी टायम गोंयान येवपाक, तो रूट तो नासलोच.
आनी न्यू रूट म्हटल्यार ती मातशी आबूज कशी जाली. आनी एके वाटेन पावस पडटा, एके वाटेन गुगल मॅप, एके वाटेन न्यू कार आनी ती लोवर्ड कार आसली. होणके पडल्या आनी ती स्लो 50-60चेर येताली. आनी जितली ती फुडें वयता आख्खी काळोख काळोख, एकूय कितें म्हणटा तें एक स्ट्रीट लायट ना, कांय ना, आनी थंयसर घर ना, आयसोलेटेड खंय. आनी जेनिसाक खूब भंय दिसोंक लागलो, खूब दिसपा भायर भंय दिसोंक लागलो. स्लो स्लो गाडी चलयता, कोणूच ना. आनी ही जी नेवी गाडी आसा BMW, ती मदीं मदीं जग करूंक लागली, जशें पेट्रोल काबार जाता आनी मदीं जग जाता गाडी तशी. आनी ते भिवोंक लागले. जेनीस खूब भिवोंक लागले. जेनीस म्हणूंक लागले, शिवीन आमी तर हांगासर बंद पडली जाल्यार हांगासर कोणूच ना आमकां पळोवपाक, आनी कोणी आमकां मारलें कितें जालें जाल्यार बेगीचे बेगीन गाडी टर्न मार, आमी घरा या न्हू, ह्या वाटेंतल्यान या आनी खंयच्या हॉटेलान रावया आनी दुसरे दिसा आमी घरा या. शिवीन म्हणलें ना गो, रोखडेंच पावली म्हणून आमी गाडी ते ड्रायव्ह करूंक जाय, व्हडलें कितें आसा, टेन्शन कांय ना. आनी तितल्यानूच फुडसून एक गाडी येता, 4 व्हिलर. पयसून लायट पडटा स्क्रिनीचेर. आनी जेनीस आनी शिवीन अस्सो करता, गाडी सायडीक आसा, स्लो आसा 10-20 स्पिडीचेर. आनी ती फुडें गाडी येवन रावता. तितूंतल्यान 4 जाण भायर सरता, पुलीस आसता. आतां पुलीस येयले काय, रेगुलर जे पेट्रोलिंग करता तेंची रेगुलर ड्युटी करता. तूं कोण, खंयचो, कित्याक वयता, खंय वयता, कोणाची गाडी, लायसन्स, हें तें. सो तेंच्यांनी नॉर्मल क्वेश्चन केले आनी ताका सांगलें की हांगासरल्यान वयता आसतना मातसो सेफ वच, होणके बीन पडल्या. आनी टॉर्च धरलो आनी तेणी भितन कारीन मारलो असो भितन, म्हणजे BMWच्या भितर असो मारलो. तेजे सायडीक कोण बसलेलो नासलो. जेनीस आनी कुत्रो म्हणजे लिओ फाटल्यान बसलो. तेणी ताका विचारलें, तुजो कोण फ्रेंड फाटल्यान उरला बीन? पुलिसांनी विचारलें, तुजो कोण फाटल्यान उरला फ्रेंड बीन? हें म्हणटा म्हणून तो मातसो शिवीन असो आबूज कसो जालो. तेणें काय केलें, ना सर तशें कांय ना, आमी गोंया वयता. सो ओके म्हणलो, मातशें सेफ वचा आनी वाटेर कोणी आडयलो, खंयचे कार बायक कोणी आडयलो जाल्यार रावनाका, स्ट्रेट तुमची जर्नी कंटिन्यू कर. आनी जेनिसाक आनी शिविनाक मातसो होप येयलो की पुलीस ह्या रोडा वयल्यान पेट्रोलिंग करतात, आमकां टेन्शन ना. तेंच्यांनी गाडयेची स्पीड वाडयली आनी परत कंटिन्यू केली. सारकें मग सारकें परत कंटिन्यू केली. आनी तुमकां खबर आसा, हांवें तुमकां सांगला न्यू टॅक्नोलॉजी गाडयेची, एडास म्हणून. तितून कितें जाता, कितें ऑब्स्टिकल बीन येयले गाडये फुडल्यान सायडीक जाल्यार ते स्क्रिनीचेर तुमकां अलर्ट करता. सांगलां आसतलें तुमकां न्हू. हेजो मेन रोल ह्या गाडयेक रियल लायफ इन्सिडेंटान आसा. सांगता तुमकां कितें तें. ती जी ड्रायव्ह करून फुडें वचोंक लागली, फाटल्यान लिओ असो करूंक लागलो, म्हणजे दांत काडून हांवें भायर अशें करून. आतां युजली हांवें अशें आयकलां की जेन्ना डॉग्स करून दांत अशे भायर काडटाना अशें एग्रेसीव हें करतात जेन्ना तेंकां अशें दिसता की फुडसून तेंकां एक थ्रेट आसा कसो, फुडसून कोण तेंकां अटॅक करता कसो दिसता. सो ते त्या फुडल्या मनशाक भंय घालपा खातीर दांत करतात. आनी तसोच लिओ फाटल्या सिटार बसून फुडें स्क्रिनीक पळोवन, म्हणजे फुडल्या विंडशिल्डाक पळोवन करूंक लागलो, व्हडल्यान खूब व्हडल्यान आवाज करूंक लागलो. आनी जेनीस कुत्र्याक घट धरला अशें आनी तेका अशें धरला आनी कंट्रोल करता. आनी तेवटेन शिवीन बाबडो पडटा कितें जालें ना म्हणून. शिवीन म्हणटा, लिओ शट अप. लिओ आयकत ना. जेनीस म्हणटा, म्हाका भंय दिसता, शिवीन म्हाका भंय दिसता, कितें तरी रॉंग जावपाचें आसा, कितें तरी रॉंग आसा, प्लीज सारकें न्हू, सारकें प्लीज हांगांतल्यान व्हर. आनी अशेंच गाडी ड्रायव्ह करता, एके वाटेन लिओ भोगता, एके वाटेन तो करता दांत भायर काडून. आनी स्क्रिनीचेर ऑब्स्टिकल्स अहेड म्हणून ताका अलर्ट येता, रेड अलर्ट, म्हणजे तुका कळ्ळें न्हू, तुमकां अलर्ट येता मॅसेज स्क्रिनीचेर की सायडीक तुजे कितें आहा, फुडसून कितें आसा म्हणून एरो दाखयता फुडसून. आनी फुडसून गाडयेचें कितें आहा असो हेका धरता, स्टेरिंगाक धरता, चॅक करता जाल्यार कांयच ना. पूण ते हेजेर कारीचे हेजेर दाखयता की फुडें ऑब्स्टिकल आसा. शिवीन म्हणटा कितें टेक्निकल ग्लिच आसतलो, न्यू कार, ब्रँड न्यू कार कितें तरी आसतलें.
आनी तो इग्नोर करता आनी कुत्रो आनीक आनीक एग्रेसीव जावंक लागता कळ्ळें तुमकां. फाटल्यान भोंकूंक लागता बोक 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 बीन करता कळ्ळें तुमकां फुडें स्क्रिनीक पळोवन. आनी तुमकां बेजिकली खबर आसा की जेन्नाय अशे स्पिरिट्स घोस्ट हे कितें आसता हांवें अशें आयकलां की कुत्र्यांक माजरांक एनिमल्सांक खंय ते पयलीं दिसता. हय, जानवरांक पयलीं दिसता. जानवरांक अशें पयलीं दिसता अशें हांवें आयकलां. इवन घरान सुद्दां कितें जावपाचें आहा जाल्यार जानवरांक पयलीं कळटा. एक्झॅक्टली. आनी तेकाय तशेंच दिसोंक लागलें. कळ्ळें न्हू तुमकां, ते कुत्र्याकूय तशेंच दिसोंक लागलें. आनी हो कंटिन्यूस भोगता आनी तो कंटिन्यूस ड्रायव्ह करता आनी तेका आवाज येता. ऑब्स्टिकल अहेड, मदीं अहेड हेवटेन दाखयता, मदीं हेवटेन दाखयता, मदीं हेवटेन आहा कहो दाखयता, सायडीच्या मदींच फाटल्या दारार आहा कहो दाखयता. आनी जाक करून स्क्रिनीचेर फाटल्यानसून जेनिसाक तेज्या फुडल्याच्या स्क्रिनीचेर एक बायल दिसता अशी आहा कशी. ओके. आनी ते म्हणटा बेबी पळय शिवीन पळय म्हणटा. आनी हेवटेन पळयता जाल्यार कांयच ना. आनी ती डिसायड करता की बेगीचे बेगीन हांगांतल्यान आमी भायर सरची म्हणून. हो रूट मातसो फुडें आहा तो हें करया, हायवेर एकदां पावले काय आमचें टेन्शन गेलें. कळ्ळें न्हू तुमकां. आनी तशीच गाडी आपणाची हायवेर काडटा. हायवेर काडले काय तेंकां अशें दिसता खंय तरी होप येयलो. सुटली, देव पावलो. फुडें कितें आतां ती मातशी एक्झॉस्टेड जाल्लेली आसता म्हणून तो गाडी सायडीक लायता एकार चाय टपरीचेर आनी 2 च्या घेता आनी च्या मारता. जेनीस च्या पियेता आनी वयता आनी 4 व्हिलरीन वचून बसता. आनी तेज्या वांगडा लियो आसता. कळ्ळें न्हू तुमकां. आनी शिवीन गाडये भायर बॉनेटा कडेन असो रावन एक सिगरेट मारता. ओके. तसो जे जाग्यार तेणी च्या टपरीचेर च्या घेतल्या तो दादलो असो चलोन येता आनी शिविनाक विचारता की तूं खंय वयता, खंयसून येयला तूं. तो म्हणटा कोल्हापूर येता आसतना तेवटेन डायवर्जन आसलें म्हणून आमी भितरली वाट घेतली आनी त्या वाटेंतल्यान आमी अशी येयली, आतां आमी गोंयान वयता. तो असो करता आनी भितन पळयता जाल्यार ताका जेनीस आनी एक कुत्रो दिसता. तो म्हणटा तुमी 10 जाणां येयल्या. शिवीन म्हणटा हय. कित्याक की तो म्हणटा तो दादलो गाडयेन भितन पळयता आनी कित्याक की कांय ना म्हणटा. शिवीन म्हणटा कितें जालें सांग कितें जालें. ना कांय ना बरे भशेन बाबा तुमी वचा, सुशेगाद वचा, टेन्शन घेवना. आनी शिवीन ड्रायव्हिंग सिटार बसता आनी एक्सिलेटर धरता आनी ड्रायव्ह करता. आतां तुमकां खबर आसा न्हू, गाडी एक सायड मिरर आसता आनी त्या सायडीक मिररान पळयत जाल्यार फाटल्यान सगळें दिसता. शिवीन तसोच त्या सायडीच्या मिरराक पळयता आनी ताका फाटल्यान जो दादलो जाका च्या दितालो, च्या दिल्लेली च्या घेतलेली पळय, तो दादलो असो करता तो दिसता. आनी तेजे लिप्स तो सारको रीड करता. हिंदीन म्हणटा तो, पूण हांव तुमकां कोंकणीन सांगता. देवा तूं पाव रे हांकां वाचय, वयतात पळय ती अशें. कळ्ळें न्हू तुमकां. आनी तो ते मिररांतल्यान पळयता आनी शॉक कसो जाता. गाडी ड्रायव्ह करून फुडें वयता जाल्यार हायवेर आसता, मेन हायवे. आनी शिवीन स्लो गाडी चलोवपाचो हेतून आसता, केन्ना फास्ट चलयना. गाडी आसता ऑलमोस्ट एक 90-95 किलोमिटर पर आवर स्पीड मेन हायवेचेर. आनी अचानक गाडयेची स्पीड वाडटा करून. आनी जेनीस म्हणटा शिवीन कितें रे, नेवी गाडी घेतल्या म्हणून तूं इतलो फास्ट कित्याक चलयता, 150च्या स्पिडीर चलयता, तूं स्लो चलय. शिवीन म्हणटा आ करता, म्हणजे क्वेश्चनाचो आन्सरूच ना. जेनीस म्हणटा कितें जालें, स्पीड कमी कर रे. जाल्यार 150 आसलेली स्पीड 170 जाता. शिवीन रिप्लाय करता जेनीस म्हाज्या हातीन खरेंच कांय ना, गाडयेचो कंट्रोल म्हाज्या हातीनूच ना, गाडी ऑटोमॅटीक वयता. हांव ब्रेक मारल्यार गाडी कांयच जायना, कांयच ना आनी गाडी आपुणूच चलता. हें आयकलें काय जेनीस व्हडल्यान तुमच्यो मारूंक लागता. कितें जालें काय म्हणून आमच्या आतां आमी आसतली जितली आसची ना आसतली, सारकें न्हू. सारकें. आनी तशेंच जेनीस फाटल्यान किचो मारता. जो डॉग आसा तेंचो लियो फुडें असो तोंड करता आनी ड्रायव्हिंग सिटाच्या सायडीच्या सिटार पळयता आनी तो म्हणजे भियाता पळय, जेन्ना डॉग जेन्ना भियाता पळय तेका मारीक आवाज करता पळय, तो आवाज करता. शिवीन एक वाटेन गाडयेचेर भियाला की स्पीड 170, एके वाटेन डॉग
फुडें येवन हें करता आनी एके वाटेन जेनीस इच्यो मारता. तशेंच जेनीस प्रेयर स्टार्ट करता. जे तुमी क्रिस्तांव भाव भयण जे प्रेयर करता पळय ते प्रेयर करता. व्हडल्यान प्रेयर स्टार्ट करता आनी प्रेयर स्टार्ट करताच शिविनाची गाडयेची स्पीड जी आसा पळय ती स्लो जाता. सामकी स्लो 150 म्हणजे 80 60 आनी सारकी स्लो. तेजे उपरांत शिवीन गाडी आपणाची सायडीक लायता आनी म्हणजे रिलॅक्स करता. कितें जालें काय म्हणून आपणाक जेनीस म्हणटा कितें तरी तुज्या वांगडा जाला म्हणून आमी जितले वोदोसून येयला तेन्नासून आमच्या वांगडा कितें ना कितें जाता. जाल्यार फुडसून असो आवाज येता की डाम्म करून व्हडल्यान डाम्म करून आवाज येता. तो भियाता कितें जालें काय म्हणून. ओके कितें जालें काय म्हणून भियाता आनी दार उगडून भायर येता. पळयता जाल्यार बॉनेटार येदो व्हडलो चॅक. मदीं बॉनेटचे BMW बॉनेट व्हडलें आसता न्हू तेका मदीं येदें व्हडलें असो चॅप. पूण सायडीक फातर ना कांयच तेजेर पडोंक ना. काय पडला तें दिसोकूच ना. फक्त आवाज येयला डाम्म करून. शिवीन आनी जेनीस सामकी भियातात. ती बेगीच्या बेगीन आपणाची ड्रायव्ह कंटिन्यू करतात आनी जेनीस थ्रू आवट गोंयान पावसर प्रेयर चालू दवरलेलो आसता. प्रेयर ते आपूण म्हणटा आनी शिविनान तो प्रेयर आपणाच्या म्युजीक सिस्टमाचेर लायिल्लो आनी तशी करून करून ती फायनली गोंयान पावता. गोंयान पावले काय फादरा कडेन वयता. फादर अशें अशें जालें आनी त्या टायमासून आमच्या वांगडा अशें अशें कितें कितें जायत आसा वाटेर आमकां अशें त्रास जाता. फादर म्हणटा तुमी ह्या 2-3 वर्सांक खंय खंय गेल्ली म्हाका सामकें सांगा आनी कितें कितें केल्लें तें सामकें सांगा. जाल्यार शिवीन म्हणटा थोडे तेंप पयलीं आपूण अमक्या जाग्यार गेल्लो थंय आपणाचो एक्सिडेंट जाल्लो आनी आपणाची गाडी टर्टल जाल्ली परताल्लेली. आपूण ती गाडी विकलेली. फादर म्हणटा तूं एक्सिडेंट जावच्या पयलीं थंय खंय रावल्लो बी. तो म्हणटा हय एका टपरेर रावल्लो च्या घेवपाक आनी थंय आपणाक मुतोंक जालें म्हणून आपूण मुतलोलो. आनी फादर आपणाचें प्रेयर करता आनी ताका सांगता तूं ज्या जाग्यार मुतलोलो थंय एके बायलेचो 2 व्हिलरीचेर एक्सिडंट जाल्लो आनी तेजी स्पिरीट थंय भोंवताली आनी त्या स्पिरिटाचेर जाग्याचेरूच तूं मुतलो आनी थंय घाण केली म्हणून ती स्पिरीट तुज्या वांगडा तुका सोदीत येयली. फादरान कितें कितें केलें जशें क्रिस्तांव भाव भयण आमचे कितें करता तेंचे तरेचें चर्चीन वचोन आनी कितें कितें करून एक्सोर्सिजम आनी कितें कितें करून तेंच्यांनी तें फायनली सॉल्व केलें. आनी शिवीन जो भुरगो आसा आयचे डेटीक तुमकां आमी सांगूंक वचत जाल्यार तुमी शॉक जातली. ज्या टायमार शिविनान फादराक हाडलेलो आनी तेजे गर्लफ्रेंडान तेजें सिच्युएशन सगळें सारकें जाल्लें. ही घटना घडलेली 2020 सालांत 2020 आनी आयचे डेटीक शिवीन पयलींच्या भशेन शिवीनूच ना. शिवीन टोटली एबनॉर्मल कसो आसा. म्हणजे तो ल्हान भुरगो कसो बिहेव करता तेका फॅमिलीक तो आवयक वळखना बापायक गर्लफ्रेंडाक कोणाकूच ना. स्लो त्या दिसासून फादर येवन सगळें सारकें जाल्लें आनी एका वर्सा उपरांत तो स्लो पिसो जावंक लागलो आनी टोटली पिसो जालो. जेनीस हेजें चेडूं बरें आसलें तें खूद तेका कसलें डिजीज जालें कितें तरी म्हटलें म्हाका तेंच्यांनी ब्रेस्ट कॅन्सर काय कसलो तरी कितें आनी शी पास्ट अवे 1 year ago. म्हणजे जेनिसाचे थोडे तेंप पयलीं 3-4 वर्सां पयलीं कोणा वांगडा काजार जाल्लें कित्याक हो पिशापणां करतालो शिवीन म्हणून तेणी आपणाची लायफ तेज्या पायन आनी मायन तेजी काजार आनी कोणा कडेन केलें आनी त्या घरान वचोन तें थोड्या दिसांनी तेका कितें कितें जावंक लागलें शीक जावंक लागलें आनी तें कॅन्सर जावन एक्सपायर जालें. आनी शिवीन आयज घरान आसता घरा कडेच आसता पूण फूल पिसो कसो बिहेव करता. शिविनाची ही स्टोरी तेज्या मामीन म्हाका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करून सांगली आनी हांव आयकून खरेंच शॉक जालो. हांवें तांकां एक प्लेस सजेस्ट केल्लेली आसा. तुमकांय हांव त्या मनशाची डिटेल्स जाय जाल्यार हिचेर घालता स्क्रिनीचेर एड्रेस घालता. हांव नंबर घालिना. तुमी वयचे आनी तुमच्या घरान अशें कितें चल्लां जाल्यार त्या मनशा कडेन मेळचो. तो 100% न्ही सिच्युएशन सॉल्व करता. आनी गायज आयची आमची व्हिडिओ तर इंट्रस्टींग लागली जाल्यार आमकां
लाईक शेअर करपाक विसरू आणि नका. गाय आयज जावन असा अवीचो बर्थडे. हॅपी बर्थडे अवी. आता जाल्लेली असा रातची ए पळय 12:33 जाल्लेली असा आणि आयज अवीचो बर्थडे. तुम्ही बी अवीक विश करपाचे हॅपी बर्थडे अवी म्हणून ना थँक्यू अवी. थँक्यू. आणि गिफ्ट 80,000चं गिफ्ट. 80,000 ना माझ्याकडे. गिफ्ट ना फक्त विश करप आसले आसले हॅपी बर्थडे अवी. आणि गिफ्ट जाय म्हाका. गिफ्ट ना आल्या म्हाका विश बिश गायज काय ना. हांव गिफ्ट हाडपाक फाल्यां Okay, guys. वयतले. ओके गाईज सो इट्स माय बर्थडे आणि थँक्यू सो मच. तुम्ही खूप प्रेयर तुमचे खूप ब्लेसिंग्स आयज म्हाजेर आसा म्हणून आयज हांव तुमच्या मुखार ही व्हिडिओ करूंक पावता. 2 रुपया जोडूंक पावता. थँक्यू सो मच. तुम्ही असोच म्हाका मोग दाखोवचो आणि म्हाका खंयचेच तरेचे गिफ्ट नाका पूण तुमचो आशिर्वाद, तुमचे प्रेयर्स, तुमचे ब्लेसिंग्स, खूप सारे ढेर सारे कॉमेंट्स हॅपी बर्थडे म्हणून पयल्यार हांव खूप हॅपी जातलो. ओके, जे फ्रेंड म्हाजे आयज म्हाज्या वांगडा आसा आनी जे फ्रेंड म्हाका सोडून गेले तेंचे कडल्यानूय पासून म्हाका बर्थडे विशीस गावले जाल्यार आय विल बी द हॅपियस्ट पर्सन. सारकें न्हू? सारकें. चला गायज, बाय बाय. तुमकां बरे बरे स्टोरीज घालता हांव आणि फाल्यां आमचो बर्थडेचो व्हिडिओ पळोवपाक विसरूंक नाका.